the way it is organized, and I really appreciate this Varada's East and Batoda United, because अशे opportunities भुरग्यांक दिवंक जाय, and especially I'm too much happy तुमी चेडवां खातीर कितें तरी केलां म्हणून. That tournament which is done, it is made be few teams, but I would also request all more teams have a good better tournament like how you all have for boys. I will be it is really helpful, आणि आमकां हेजी गरज आसा, सो दॅट आमची धाकटी भुरगीं चेडवां स्पेशली गोंयान वयर सरची. आतां पळोवपाक गेल्यार गोंयची आमच्या इंडिया टिमीन कमी भुरगीं जायत आसा. आय वॉन्ट लायक आय फील आमची गोंयची भुरगीं चड आसची इंडिया टिमीन, एंड दॅट वील हेल्प ओन्ली लायक तुमी ऑर्गनायझर आसा पळय जशे हे वाराडस ईस्ट बातोडा युनायटेड, तुमी जशें करता न्ही, तुमीच आमकां चेडवांक वयर काडूं शकता अशें टोर्नामेंट करून. तुम्ही रुरल एरिया बी वचून जे जायते प्लेयरांक स्पॉट केल्लो आसले, तशें कसली एक कोणाक तुमी स्पॉट केल्ले आहा? हांवें केला अशें खूब जाणांक, बट इफ आय रिमेंबर आरांबोलचे एकले प्लेयर आसा पर्ल म्हणून, तेका हांवें तेज्या गांवान वचून तेजे म्हाका म्हाज्या क्लबाक हाडिल्ले. लायक आय सेड प्लीज प्ले फॉर माय क्लब, बिकॉज शी यूज टू प्ले इन स्कूल्स. आय यूज टू ऑब्जर्व हर. तेका स्पॉट केले, तेका म्हाज्या क्लबाक चर्चिल ब्रदर्स शी प्लेड फर्स्ट टायम. I made her sign for our club, and after that there was like she was shining like. कोणा खेळटा ते आता सध्या? Presently I don't know. Last I remember she played for Compassion, and now she's इंडियाक बी सिलेक्ट जाला ते? Zala. Okay. Myself Arushi Goikar from Nerul, North Goa. सो हो टुर्नामेंट घडून हाडल्याक सगळे चेडवां मोटिवेट जाला की म्हटल्यार ती भायर सरता आतां की खेळूंक दिसता तांकां, आनी हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करून चेडवांक मातसो मोटिवेट करचें तेंच मागता. थँक्यू. All the best next time. Very good goalkeeping, huh? Keep it up. Yeah, good. Very good. Well played, huh? Very good game. Very good game. Good for you. All the best.